प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवोर वोड 9 ते 15 पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 9 to 15. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तर हांव तुमकां सांगता, गिरेस्तकाय संवसारी, पूण तुमकां इश्टिणी जोडून घेवंक तिचो उपेग करात. अशें ती अंतरून वेतली तेन्ना ती तुमकां सासणाच्या बिराडांनी स्वागत करून घेतली. जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची, आनी जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खोटी उंच मोलाच्या वस्तूंनी खोटी. म्हणटोच जर हे संवसारी गिरेस्तकायेचो फावो तो उपयोग करूंक तुमकां पातयेवंक नजो जालें, तर खऱ्यो सोल गिरेस्तकाय तुमच्या हातान घालूंक कोण तुमकां पातयेतलो. देवान तुमकां दिल्ल्या तुमच्या नोयत्या वस्तूंनी तुमी जर विस्वाशी रावंक नात, तर तुमच्योच जावच्यो आसात त्यो वस्तू देव कसो दितलो तुमकां. खंयच्याच चाकरान दोगा दुन्याच्यो बराबर चाकऱ्यो करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायाची गुलाम जावं नजो. जेजूच्यो कांय सांगण्यो हें सगळें आयकून दोन गिरेस्तकायेक लबदलेले फारिदेव ताचे मस्कोऱ्यो करूंक लागले. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण प्रमाणीक म्हूण दाखोवंक सोदता ते तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो वळखता. तर मनशां उंच मोलाचें मन लेखतात ते देवा मुखार कंटाळो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जी आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू खूब शिकोवन दिता. पूण तो आतां कितें आमकां सांगता आयज, तो म्हणटा खंयच्या चाकराक दोगां दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जोळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो. वो एकल्याक चिकटून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तलो. तुमच्यान देवाची आनी बरोबर गिरेस्तकायेची गुलाम जावं नजो. भाव भयणीनो, आमी जाणो, आमकां सांगपाची गरज ना की आमच्यान दोगां दोनया बरोबर दोन दोनयाचे चाकर जावंक जायना. कित्याक दोन दोनी आसत जाल्यार एक दोनी सांगतलो हें कर, दुसरो दोनी सांगतलो तें कर. आतां आमी नको कोणाक खोशी करपाक, म्हणटच जेन्ना आमकां दोन दोनी आसतात तेन्ना भाव भयणीनो आमी एकल्याक चिकटून रावतले हांव आनी दुसऱ्याची बेपरवा कोत्तले हांव. तेच भाशेन आयज जेजू म्हणटा, ह्या संवसारान आमी फकत एक दोनी धरूंक जाय, आमकां एकूच दोनी आसूंक जाय. आनी तो दोनी कोण जावन आसा? जेजू, देव जावन आसा. कित्याक बाबा न्हू, जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता, आमी वावर कोत्ता, आमी कामांक वेता, आमी खूब वस्तू कोत्ता, आमी दुडू जोडटा. आनी ह्या दुडवा वरवीं आमकां गिरेस्तकाय जाय. आमकां खूब आमचे कुडीक बरें जाता तें जाय, आमकां बरें जेवण जाय, आमकां बरें खाण जाय, आमकां बरी जागो जाय, आमकां बरी मोटरां जाय. आनी भाव भयणीनो, हें जें स्वयं जावन आसा मनशांचें, की फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी आमची चोत्राय धरूंक. आमी ल्हान घरान रावता जाल्यार आमकां व्हडलें घर जाय, एक ल्हान गाडी चलयता व्हडली गाडी जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, हें आमकां आनीक जाय म्हणून आतां आमी वावर कोत्ता, आमी दुडू जोडटा. आनी जेन्ना आतां आमकां दोन म्हणटा ते भाशेन दोनी आसतात, एक तर देव आहा आनी एक तर दुडू आहा, गिरेस्तकाय आहा, कितें जाता भाव भयणीनो, आमी एकल्याची बेपरवा कोत्तले आनी दुसऱ्यांक चिपकून रावतले. म्हणजे आमी आयज आमकांच विचारुया, आमचो दोनी जावन आसा कोण? जेजू या गिरेस्तकाय? कित्याक जेजून आमकां जें सांगलां तें आमीच जाणो. जेन्ना आमी गिरेस्तकायेक चिपकून रावता, दुडवांक चिपकून रावता, ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर चिपकून रावता,
आतां आमी देवाची बेपरवा कोत्तेले हांव आमी आतां खरेपणी आमची सगळी चोत्राय आमी दुडमाचेर धरून फकत आमी धर्म कोत्तेले हांव म्हणना की लोक इगोर्जेक वचपाचो ना आपलो तेर्स करचो ना मागणें करचो ना हें जे साक्रमेंट जोडूंक जाय तें करचो ना हांव तें म्हणिना हें आमी सगळें कोत्तेले हांव पूण भाव भयणीनो आमचो मोग आसतलो गिरेस्कायचेर वय आमी सगळें जे धर्मान सांगलां तें कोत्तेलें हांव इगोर्जेक वेतेलें हांव मागणें कोत्तेलें हांव मिसाक वेतेलें हांव सगळे जे दोबाजे आहा ते फेस्तां नातालां पास्कांची परब हे सगळें आमी कोत्तेले हांव पूण आमचो संबंद देवाशी जो आसूंक जाय तो आसचो ना कित्याक आमी दुडवांक चिपकून रावले आमी गिरेस्कायक चिपकून रावले हांव तर आयज बाब भयणीनो आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया आमीच नियाळ करुया आमचो धोनी जावन आसा कोण जेजू ह्या आमची गिरेस्काय आमी फकत ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर आमी बुडल्याव जाल्यार आमी फकत ह्या संवसाराचो चड मोग कोत्ता जाल्यार आमी फकत गिरेस्काय फाटल्यान आमी धांवता जाल्यार आनी आमी देवाची बेपरवा केल्या आमी जेजूची बेपरवा केल्या ज्या जेजून ह्या संवसारान येवन आपलो जीव दिवन आमकां खुर्सार आमकां तारण दिलां ह्या जेजूचेर आमी आयज चोत्राय दवरया आमच्या पातकांचें बोगसणें आमी देवा कडसून मागून आमी देवाचें उतर आयकुया देवाच्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर दिसपट्या जिवितान पाळून खरेपणी आमी जेजूक चिपकून रावन भावार्थान आमी जियोंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.